कार्य आणि 21व्या वर्षांत पदार्पण करता त्यांचे अभिनंदन करपा सारखे आसा। फक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम न्हय तर खूबशे असे वेगळे पद्धतीचे कार्यक्रम ते साजरे करतात। आर्थिक मदत, शैक्षणिक मदत असे खूबशे कार्य हे 20 वर्सांक हे साजरे करत आसा। एक संस्था निर्माण करप आणि ती 20 वर्सां चलोवप आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे 21व्या वर्षांत पदार्पण जे जाता हे अत्यंत खूप आनंददायी आसा। असे हे आजगांवकर दिसता एकदम लहान आणि कीर्ती महान म्हणटा अशी एक। तर म्हाका सांगन दिसता शब्दांत सांगचे जर जाले, बाळके बोंबडा बोली का वाकुडा विंचुकी पावली चोज करुनी माऊली रिजवी जीवी। म्हणजे एक साध्या शब्दांचे एक बाळके बोंबडा बोली तो बोबडोच उलयता, केन्नाच सुरवातेक खूब बरो उलयना, पण एक तो बाबाच्या जाग्यार या बाय म्हणटा आनी आमकां खूब बरें दिसता। तो चलता आसतना डायरेक्ट सारको चलूंक लागना, तो उबो रावता, तो उठता, तो पडटा। आय जस्ट वॉज लुकिंग एट इट की ते मायक घेवन अशें आपल्या टिचरीक काय कोणाक तरी पळयताले, ती तिका फुडें सांगताली, तो फुडें पळयताली आनी कंटिन्युअसली ते भुरगें उलयलें सुद्दां। कदाचित हांगा आतां उलयता इतलो भंय दिसता की बाबा खंय हांव घसरत काय, खंय वचत काय। 2 गोश्टी केल्यो खूब धन्य जावपाच्यो। एक म्हणजे की सगळ्यान व्हडलें काम की हांव वर्साक एक 2-3दा तिरुपतीक वता। ल्हान ल्हान भुरग्यांक एक बरें व्यासपीठ ह्या आपली कला सादर करपाक ह्या निमतान मेळटा। तशेंच आमची संस्कृती, आमचो जे धर्म आसा किंवा जे आमच्यो संस्कृती आसा ती भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक कळपाक हितूनसून मदत जाता। संस्थेचे कौतुक करता। ह्यांना हे काम उत्कृष्ट केलेले आहे। तळागाळापासून वर जाण्याचं काम ह्या लोकांनी केलेलं आहे। त्यांना जे लागणारे सहकार्य आणि हे लोक मानस्थ आहेत ते त्यांना देत आहेत। पण त्याचबरोबर मला एक छोटीशी विनंती करायची आहे की आपल्या सराउंडमध्ये किंवा आपल्या गावामध्ये एखादी व्यक्ती किंवा त्यांची लहान लहान मुलं असेल तर त्यांना कार्यदान शिक्षण घेताना काहीतरी मदत हवं असेल तर त्यांना प्रत्यक्ष जाऊन त्यांना छोटी भेट द्यावी किंवा त्यांना मदत करावी। एका दिवसा एकूच कार्यक्रम उरतालो तो देवीन त्यांच्या मनान घालून आता गेले कितलेशे वर्सां जाली की एकादशीक हांगा खुबशा लोकांचो पांय लागतात आनी आयज आमकां दिसलें हांगासर प्रसन्न दिसतात। आयज हांगा येवन आमी पंढरपुराक पावले अशेंच दिसतालें। आतां दादा सिद्धेशान सांगला त्या प्रमाणे ते एक शिशुवाटिकेचे भुरगे जे 10वी-12वीच्या सुद्दां भुरग्यांक इतलें डेरिंग आसचें ना, तितले तेणें ते मुक्ताईचो एक रोल केलो। त्या भुरग्याक सुद्दां ते खबर आसचें ना, पूण साक्षात विठ्ठलूच तेच्या भितर वचोन तेणें उत्कृश्ट केलो। आतां हांगा आसले ते धांवताले ते कांय खबर ना, पूण तेका त्या भुरग्याक एक वैयक्तीक प्रायज म्हाज्या कडल्यान हांव तेका 1000 रुपया आतां दितलो तेका हांगासर। तेका त्या भुरग्याक फुडें ते आपल्या देवीच्या फुड्यान नासता आनी ते हांगाच आतां आसतलें। वेगळे वेगळे सगळ्यांनी सांगलेले आसात। तशेंच ही आशिर्वाद सेवा संघ 20 वर्सां जाली तेंचे प्रयत्न बरेच चालू आसा। तेची संस्था चालू दवरप, चालू करपाक व्हडलें कांय ना। आतां सिद्धेशान सांगलां की खंयचीय संस्था चालू करपाक व्हडलें कांय ना, पूण ती तिगोवन धरप आनी तिगोवन धरता आसतना वर्सान वर्स वेगळे वेगळे कार्यक्रम हांगा चालू दवरप।